बुधवार 11 सप्टेंबर 2024. मुखेल वळ जिविताचे उपद्रे कोश्ट आसतले. नियाळाक आधार. आमी आमची संवसारी यात्रा चलता आसतना आमकां दर एकल्याक सूख आनी दूख हे जिविताचे स्वतांत फुडें कोचचो पडटा. जावं गिरेस्त, गरीब, ल्हान जावं व्हड, कोस त्रास आमकां मरो पर्यंत केदीत साणिनात. पूण जेन्ना आमी आमच्या कोश्टांक मोगान वेंग मारता आनी जेन्ना आमी आमचे दूख पिडा भावाताचे नदरेन पळयता तेन्ना आमकां ते ओडता बरीच जाता. पवित्र पुस्तकांत आमकां असलींच जायतीं उदाहरणां मेळटा. तशेंच आमच्या समाजांत आमी नदर मारल्यार हें आमकां दिसून येता. एक अस्तोरी एकल्याच भावा बरोबर एके ल्हानशे खोपेन रावताली. आपले लागीं घडटा ते परी आपल्या भावाचो मोगान परामोस करताली. तिचो भाव पिडेंत आसलोल्यान तांचे उदार पोसण कोचचे खातीर शेजारागेर गोच्या कामांक वेताली. इतलें दूख आसून सदांच तिच्या तोंडार उमोलीक हांसो दिसतालो, कित्याक ती मागण्यांत जियेताली. आमच्या जिविताची नदर आमी मारता. जेन्ना आव्हानांक फुडो करता तेन्ना देवाचो हात अणभवता. देवान अब्रामाचो भावात 25 वर्सां तपासून काडलो, पूण शेकी ताका देवान कुशालकायेन बोल्लो. तो जिवितांत कोश्ट, दूख येता तेन्ना निराशी जायना जावंक कोश्टां विरेत सूख ना म्हूण ओळखून भावार्थान जिवया. म्हजो थाराव, एकामेकाक जेजूचो अनुभव दिवन भावार्थान वाडूंक वावुरतली.